सद्याक गोंयांक लोकां भितर एक वेगळो भयाचें वातावरण सुरू जाल्लो आसा। कारण गोंयांत मेडिकल कॉलेजींतले जे कोविड टेस्टिंगाचे घोळ चालू आसा तो परत एड जायत आसा। काल आमच्या आरोग्य मंत्र्यान स्वताक तेणेच सांगलें की जी SLR कंपनीचें टेस्टिंग जाल्लें तेजें टेस्टिंग रॉंग जाल्ले कारणान त्या कंपनीक तेणी सस्पेंड केल्ले आसा। हेजे पयलीं घोळ जो जाल्लो तो आमचो पयलींचो आमदार बाब जितेंद्र देशप्रभू हांचे जे टेस्ट केल्ले ते टेस्टाचे खूब घोळ जाल्ले आसा। आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता एक वेगळी चिंता लोकां भितर आसा, वेगळे तरेचे कन्फ्युजन ह्या टेस्टिंगाचे हितून लोकां भितर आसा। आनी त्या खातीर परत एकदां आमी मागतात की आमी सरकारा कडेन मागलेली की जुडिशियली इन्क्वायरी ही जावपाकूच जाय म्हणून। आनी सरकार कित्याक त्या टेस्टिंगा भितर इन्क्वायरीक भिता तें खबर ना। सो त्या खातीर आमी परत सांगतात की जुडिशियली इन्क्वायरी सरकारान इमिजिएटली करची। तशेंच आरोग्य मंत्र्यान सांगचें की SLR जी लॅब टेस्टिंग आशिल्ली ताका कित्याक सस्पेंड केल्या। कारण हांगा आनी एक लॅब आसा जी GMC यूज करता, मॉलबायो डायग्नोस्टिक्स। सो हाजे सगळे रिपोर्ट सारके आसात, तेजे कांयच चूक जाल्ली ना। आनी सपोज तेंच्या रिपोर्टांत चूक जाल्ली जाल्यार सरकारान कितें एक्शन तांचेर घेतल्यां तेंय तेणी जाहीर करचें। कारण परत परत हे डिफेक्टीव टेस्टिंग डिफेक्टीव टेस्टिंग किट्स हे सगळें जावन कन्फ्युजन एड जायत आसता। त्याच बरोबर आनी घोळ जे चालू आसा तो म्हणजे मायग्रंट्स। जे मायग्रंट्स रावतात थंय घोळ चालू आसा। तेंचो जो ट्रॅव्हलिंग ट्रेनाचो आसा ते ट्रेन एक दीस हांगा येतात ते सगळे ते धांव धांवन मडगांव येता, दुसरे दीस ते धांव धांवन थिवी पावतात, तेजे नंतर ते ओल्ड गोवा पावतात। ह्या हितून सगळें मिसमॅनेज जाल्लें आसा। तांकां जें जेवण दिता ते जेवणा भितरूय सगळें भेळशेल्लें जेवण दिल्लें वयता। सो ह्या हितूंतल्यान सरकारान ताबडतोब ह्याचेर एक्शन घेवची आनीक एक क्लॅरिटी दिवची। आनी आमी परत मागतात जुडिशियल इन्क्वायरी।